Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. ऐकत आहे. Praise God. Thank you, Jesus. आम्ही मागण्याद्वारे हे सेशन आम्ही सुरू करूया. मंगळा बाप्पा अर्कां तुका दिता बाप्पा या वेळा खातीर बाप्पा बाप्पा वो वेळ आमकां तुवें सांगता हाडलां जाल्यार ह्या वेळांत तुवें आमकां तुजें संगतपण तूं आमकां लाभयते आसाय जाल्यार तुजें वर्तें एक विशेष योजन आसा म्हणून खंडीत तूं सांगताय. कित्याक तुज्या कुशे विने आमी केदाळाय देवाचें तुजें उतर आमी अर्थ करून कान घेवंक वा समजोन कान घेवंक आमच्या मनशांच्या सत्तेन जायना. कित्याक तुज्या उतरांत तितली ती गुंडाई आनी रुंदाई हर एक तुज्या त्या उतरांत आसा. कित्याक तुवें तें उतर तुवें संवसाराक धाडून ह्या परजेक तुज्या परजेक तुज्या भुरग्यांक तुवें सांगता एकठांय करचें एक विशेष योजन तुवें तें रुपीत केलें. कित्याक हर एकल्यान बचाव जायचें, हर एकल्यान त्या काळोखांतल्यान भायर येचें, हर एकल्यान ताच्या समजोने प्रमाणे वेचें न्हय. बदलाक तुजें उतर त्या तुज्या उतरांत आसली ती समजोनी कितें सांगता, तांतू आसली ती जाणवाय कितें सांगता आनी तांतू तें उगडापण कितें सांगता ताचे प्रमाणे आमी आमचे चिंता बदलून आमचे जिवीत रुपीत केल्यार खंडीत जावन तुजो ताळो चड आनी चड आमी आयकोंक जाता म्हणून तूं सांगताय. ओय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा ह्या वेळार हांव तुका समर्पितां. पवित्रत्म्या तूं संपूर्ण रितीन ह्या सेशनाचो कंट्रोल कान घे आनी हांव कितें उलोवंक आसा तें बापात हांव व्हडचें जावन आसा आनी पवित्रत्म्याद्वारे तें पाठोवचें जावन आसा. हाचे वरवीं सबारांक थारान जोडोवंक तशेंच काळोखांत आसल्ल्यांक भायर येवंक आनी सबार जाणांचे कितें ते डावट आसात तांचे भितर कितें ती घुसपड आसा ती समा जावच्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमी देवाचें उतर काडया. John 8:31-32. Praise God. Praise God. Watching, brother. Why sister was us. नाक सतमंतेले आजू देवांक जेजू म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. तुमी सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. Praise God. Thank you, Jesus. तरी आमकां कोण सुटका दिता?
देवाचे उतर देवाचे उतर देवाचे उतर आमकां सुटका दिता वय, पूण आमी ताचे पयल्यान थोडे तांतू आमी आमचो वेळ आमी तांतू करसूंक आसा. आमी ताचे थंय आमी वेळ करसूंचो म्हळ्यार कोणी चिंचे नाका आमी अशेंत आमी कितेंय आमी कार्यां केली वा कितेंय आमी आमकां कितें पयलें जावन आमी कर नायल्या वा आमच्या समर्थी प्रमाणे आमी कितें कर नायल्या त्या प्रमाणे केल्ले कुठले आमी देवाक मानता वा आमी हप्त्या एक फावटी मिसाक गेल्यार वा जावंक पुरो आमी सदांय मिसाक गेल्यार आमी देवाक मानता. हे आमचे चिंता पळय हे आमचे सूख अभिप्राय जावन आसा आनी आमी ह्याच वेळार आमी मागणें गरजे नाजाल्यार आमी एक दीस आमचे मागणें चुकल्यार देव म्हाका फाल्यां कांय शिक्षा मेळत गी वा म्हजे थंय कितेंय जावंक आसा गी हें पुरो चिंता जाल्यार मनीस खंडीत तो देवाच्या सांगातपणांत ना म्हणून अर्थ. कित्याक म्हळ्यार हांगा जेजूचे उतर आमकां क्लियर सांगता आपणाक सतमानतेल्या दुदेवांक जेजून म्हळ्यार जेजू वयर जेजू कोण सतमानता, जेजू कोण सतमानता ताका म्हळ्यार हांगा मागीर आमकां कळटा तें उतर्स आमकां उतरा वयर कोण सतमानता. आपणाक सतमानतेल्या दुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलचे जाल्यार आनी तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात. आमी इंग्लीश वर्जन वाचचें जाल्यार तातूंत आमकां जीसस सेड टू द पीपल हू बिलीव्ड इन हिम, यू आर ट्रुली माय डिसायपल्स इफ यू आर रिमेन फेथफुल टू माय टिचिंग्स म्हणून दिला. कित्याक म्हळ्यार जेजून ताचे उतर परगट करतना सबार एग्जाम्पलां आनी सबार संगती विशयांत जेजून एग्जाम्पलां दिवन आमकां लोकांक समजोवचे परी केलां. पूण आमचे थंय कालें जाता म्हळ्यार सबार आमी पळया आतां आमी रेतीरेक वेता आनी रेतीरेक वेता आनी आमी देवाचें उतर थंय आमकां बरें म्हणून भोगता आनी ते आमी त्या वेळार आमी प्रेझन्स ते अनुभव करता. थंय खंडीत जावन देवाच्या उतरांत आमी आमचें ध्यान मन दवरता. त्या वेळार आमी खंडीत जावन देवाच्या त्या उतराची समजोनी आमकां मेळटा आनी ताचे तावन आमकां सबार संगती म्हळ्यार रेवलेशन उक्तें जाता आमकां. ताचे आमकां सत जाणा जाता आनी सता वरवीं आमकां तें सुटका आमचे थंय जाता. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलचे जाल्यार आमी काले म्हळ्यार सडावत आमी आयकल्ले कुडले जालें आमचें काम. आमी आयकल्ले कुडले आमचें काम जालें म्हणून आमी चिंता. पूण हांगा म्हणटा आमी त्या प्रमाणे म्हळ्यार हांगा इंग्लिशांत क्लियर दिलां थंय यू आर ट्रुली माय डिसायपल्स इफ यू आर रिमेन फेथफुल. म्हळ्यार तूं केदाळा तूं एक फेथफुल म्हळ्यार कालें म्हणटात तूं विश्वासी जावन केदाळा रावताय. ह्या उतरांत तूं केदाळा विश्वासी रावताय. हांव कितें सांगता तें बापा तावनून तूं सांगता तें म्हणटा जेजू. जेजूचें इंटेन्शन तें जावंक पुरो तो मनीस जावन संवसाराक आयलो पूण तो देव जावन आसलो आनी तो संवसाराक येवच्या पयलीं ताच्या उतरांनी तो हर एक प्रवादींक जावंक पुरो वा आनी देवत म्हळ्यार देवाच्या मनशांक देव कोणाक विंचून काडटा त्या प्रमाणे पयले आमी जावंक पुरो मोइशे, अब्राहम, मागीर
प्रवादी आमकां सभार प्रवादी आसात ताचे तावन हर एक आमकां देवाचे उतर आनी ताचे समजणी आमकां दिवंक देवान आमकां प्रयत्न केल्ले पूण थंय काय जाता म्हळ्यार तांचे थंय ते कितें देवाचें कार्य करूंक आसा त्या वेळार पवित्र आत्मा थंय काम करतालो आनी तो फाटी वेतालो पूण हांगा जेजू आयल्या उपरांत ते संपूर्ण ते बदलले ते पवित्र स्नान घेताना ते जेजूक पवित्र आत्मा आयलो आनी हाचे वरवीं देवाची सकत जेजू थंय वळोवन देव कितें आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक कशें येता उलोवंक कशें येता आनी तो ताच्या भुरग्यांक कितें सांगोवंक कशें येता तो जेजू मारिफात ताणें आमकां तें सांगोवन दिलें सो त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हज्या उतरांक आतां जेजू हांगा म्हणना म्हाका तुमी काळजावन चला म्हणून हांगा म्हणना जेजूचें स्पश्ट आसा म्हज्या उतरांक तुमी काळजावन चला हांव कितें उलयतां कित्याक म्हळ्यार जॉन 1:1 आमकां म्हणटा वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देव जावन आसलो देव शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तो उजवाड जावन आयलो आमचे मदें हें पुरा केदाळ हांव तें खाण घेतां म्हज्या उतरांक तुमी काळजावन चलशात जाल्यार म्हणून हांगा क्लियर सांगता म्हज्या उतरांक तो म्हणना म्हाका तुमी काळजा म्हणून सांगना म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आतां आमी काल जावचे म्हळ्यार एक्चुअली ते ओबिडियंट म्हणून आसा इंग्लिशांत ताका विधेयपण म्हणटा नाजाल्यार त्यो आज्ञा पाळचो मनीस म्हणून म्हणटात सो त्या खातीर हांगा हांव एक खरो शीस जायचे जाल्यार डुप्लिकेट न्हय हांगा सांगता तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात म्हळ्यार हांवें तातूंत तें सांगातपण हांवें आपणावंक आसा हांवें तें विधेयपण दाखोवंक आसा ताचें उतर हांव स्विकार करतना तें देवाचें विजडम म्हळ्यार जाणवाय देवाची जाणवाय हांवें स्विकार करची आनी ती जाणवाय म्हजे थंय तावन हांवें ती हेरांक वांटची हें प्रोसेस म्हजे थंय तें जावंक आसा त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात तें उतरां काल जावचें म्हळ्यार हांवें उतर तें रिसीव करचें विधेयपणान तें रिसीव करचें आनी तातूंत कितें सांगता हांवें त्या प्रमाणे एक्शन करचें त्या प्रमाणे हांवें एक्शन करन तातूंत हांव कितें जैत आपणायतां हाचे वरवीं हांवें हेरांक हेंच हांवें मुखार सांगचें जावन आसा हे प्रोसेस कंप्लीट जायनासतना हांव तें शीस जावंक सादना एक्चुअली डिसायपल म्हळ्यार ओबिडियंट टू द वर्ड डिसायपल म्हळ्यार हांवें त्या उतरांक हांवें काल जावचें त्या खातीर हांव केदाळ त्या उतरांक काल जाता तें उतर म्हाका देवाची जाणवाय हाडटा आनी देवाची जाणवाय येतना म्हज्या जिवितांत तो उजवाड येता हाचे वरवीं त्या उजवाड म्हजे थंय तो कार्यागत जावन हांवें तसो उजवाड हांवें हेरांक वांटचें जावन आसा हें प्रोसेस हांवें हें करतना म्हजे थंय तें बदलावण आसता आनी हाचे वरवीं हांव एक दुसऱ्यांकी सांगोंक शकचो मनीस जावंक पावता आतां मस्त जण टिचींग आयकतात आनी नोट्स करतात पूण तो नोट्स आमी खंय रेफर करता आमी कितेंय आमच्या देवाच्या उतर आमी बायबल वाचतना तो नोट्स कान घेवन आमी वाचल्यार आमकां खंडीत जावन ताची गूंड जाणवाय आमी जोडूंक जाता पूण एक उडास्तोरीचें हे देवाचें उतर आमकां समजचें जाल्यार आमकां
आमच्या या सेन्स नॉलेजा प्रमाणे म्हज्या बुद्वंताये प्रमाणे ती खंडीत म्हाका समजोवंक साधना. कित्याक सबार मनीस आसात तांणी मस्तू देवाचें उतर थोडे म्हणटात हांवें बायबल 2 फावटी वाचलो, 3 फावटी वाचलो, 5 फावटी वाचलो, पूण तांच्या जिवितांत बदलावण येवना. कित्याक येवना? जावं पुरो तांकां देवाचे उतर तांच्या म्हळ्यार तांच्या मोतीच्या जन्मायेक तांणी कान गेला जावं पुरो. आनी मोतीची जन्माई तुका ते केदाळय तुज्या जिविता भितर उजवाड हाडूंक सकत जायना. ती तूं वांटूंक जाता, पूण तुजे थंय तें कार्य जायनातले वरवीं तूं ताचो पुर्त्या रितीन तो अनुभव करूंक जायना. आनी अनुभव करूंक जायनातल्या वेळार हांव देवाच्या त्या सांगातपणांत देवाच्या संबंधांत आसा म्हणूंक हांव खंडीत जायना. ते रिलेशनशीप म्हजे कडेन आसा म्हणूंक खंडीत जायना. कित्याक म्हळ्यार हांव दुसऱ्यांक सांगूंक पुरो, पूण म्हजे थंय ती बदलावण येवना. कित्याक म्हळ्यार हांवें तें पाळूं ना. त्या खातीर हांगा देवाचें उतर आमकां क्लियर सांगता, म्हज्या उतरांक खाल जावन चलचें जाल्यार, खाल जावचें म्हळ्यार हांवें म्हज्या जिवितांत तें पाळीचें. तें पाळिनातलें जाल्यार ते म्हजे थंय तें कार्य करूंक शकना. तें खाली हांवें आयकलां आनी म्हज्या मतींत हांवें जानवाये खातीर मात्र दवरलां, वा हांव एक मागण्याचो मनीस म्हणून सांगोंक मात्र हांव दुसऱ्यांक सांगोंक मात्र तें वापरतां. आनी म्हाका देवाच्या उतराची जानवाई ताची कितें मतींत म्हजी ताचे विशीं जानवाय आसा म्हणून हांव चिंतां जाल्यार तें खंडीत तशें न्हय. देवाचें उतर म्हळ्यार तो एक संबंध जावन आसा. आमी ते सदावत मागणें मागणें म्हणटा. आमी मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार दॅट इज ए रिलेशनशीप. द रिलेशनशीप स्टार्ट जावचेंत देवाचें उतर तूं विश्वासपणान तूं कान गेल्ल्या वेळार. त्या खातीर हांगा म्हणटा आपणाक सतमंतल्या, हांगा सतमानिनातल्यांक न्हय, आपणाक सतमंतल्यांक. त्या खातीर आमी उडास दवरचें, पयलें हांवें सतमानूंक आसा. कितें हांव तें स्विकार करतां तें हांवें तें तांतू हांवें वेळ करसूंक आसा. त्या वेळ करची नासतना हांवें हांवें म्हज्या काळजांत तें रंबय वा हांव म्हजें त्या कार्य चलय नासतना तातूंत ताचें फळ म्हजे थंय तें अनुभव करूंक म्हाका जायना. त्या खातीर हांगा म्हणटा तुमी म्हजे खरे शिश्य जाल्यात. खरे शिश्य आनी तो पळय हांगा खरे शिश्य म्हणून क्लियर म्हणा, ताणें शिश्य जाल्यात म्हणून सांगोना. खरें म्हळ्यार जेन्युन. हांगा इंग्लिशान म्हणटा यू आर ट्रुली माय डिसायपल्स. तातूंत कांय कितेंच उणें ना. इट इज कंप्लीट. ट्रुली, निजाकी अशें म्हणटा. ट्रुली माय डिसायपल्स इफ यू रिमेन फेथफुल टू माय टिचिंग्स. म्हळ्यार म्हज्या उतरांत तूं कंटिन्यू रावशी जाल्यार. फेथफुल म्हळ्यार विश्वासपणान तूं रावशी जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार आमकां भवार्थ ऑपरेट करूंक आमकां विश्वासपण व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां विश्वासपण नासतना हांवें तें ऑपरेट हें हर एक एक तें टच जावन वता. सगळ्याक तें कनेक्ट. त्या खातीर आमी भवार्थ, विश्वास, सतमानचें हें पुरा एक कनेक्टिविटी जावन आसा. तें एक स्टेपी आमी चुकता जाल्यार आमी तें रिलेशनशीप अनुभव करूंक जायना आमचें तावन. आमी जावं पुरो आमी मस्तू आयकता, पूण आमचे थंय आमी ते कार्यागात घालीचे जाल्यार आमचे कडेन तो एक विश्वास आसाचो. तो हें उतर हांव भवार्थान हांव खाण घेतां, विश्वासान हांव तें खाण घेतां.
तुम्ही पळया आम्ही क्रिस्तांव न्हय आसल्ल्यांक आमी देवाचें उतर दितना तांचे थंय इमिडिएट ते कार्य करता, कित्याक म्हळ्यार ते तितले विश्वासान कान घेतात. आमच्यान कालें जालां म्हळ्यार आमी पयलें तावन ते शिकून आयिल्ल्यो आमच्यो सवयो वा आमचे साल वा आमचे कायदे हाचे वयर आमचो चड फोकस जावन आमी देवाचे उतरांत तितले आमचे ध्यान दिना. आतां एग्जाम्पल आमी मिसाक आनी वेता पोर एक हांव मिसाक गेल्ले तदळा म्हजे कडेन एकलो येवन म्हणलो आळे पळय ल्हान ल्हान भुरगे 10th चे 8th चे पुरा भायर आसात इगर्जेच्या भायर म्हणलो. ताका हांवें म्हळें वय पूण तांकां ती थंय मोग म्हणून ना, तांणी तो कायद्या प्रकार तांणी कान गेला, त्या खातीर ते कायदे कर्ण मात्र वेतात. थंय ते रिलेशनशीप नातले वरवीं तांकां तें गोत्तू ना. कित्याक आमी सोलवाल्यांक खंय म्हळ्यार देवाच्या उतरान तो संबंध जाता, रिलेशनशीप जाता म्हणून आमी ते शिकूना. आमी चिंतलां हांव कितें करता, हांव गेलो आनी फाटीं आयलो, हांव थंय 1 वर करशिल्लें, हांव थंय त्या गेल्ले वरवीं देव म्हाका मानता. हे आमच्या हर एकल्याची पयले ती मेंटॅलिटी आसली. सो हाचे वरवीं आमचें तें कालें जालां, रुटीन जालां. रुटीन म्हळ्यार कालें ती एक सवय न्हय, सवयेचें जालां. सवयेचें जालां. सो सवयेचेंत थंय तुका हें ना, मोग ना, संबंध ना. आतां एग्जाम्पल आमी सांगचें जाल्यार आतां थोडी खंयचेय एक शिक्षा खातीर वेतात. आतां शिक्षा खातीर वेतात जाल्यार थोड्यांचें मन आसता हांव हातूं शिकून बरें म्हाका काम मेळटा वा हांव हातूं ट्रेन जाल्यार म्हाका हांवें तशें करियत अशें करियत म्हणून. पूण थोडे वेतात म्हाका हातूं हांव बरें करून काम केल्यार हांवें मनशांक चड मनशांक हांव मेळोंक जाता आनी हाचे वरवीं म्हजे संबंद वाडटा आनी हांव एक गांवांत वळखीचो मनीस जाता अशें आसता. मागीर आनी एक टायप मनीस आसा तो वेता म्हाका थंय वचचें, हांव कर्ण म्हाका कितें कळटा तें शिकता, हांव येता. आतां हातूं कोण सक्सेस जाता? कोण सक्सेस जाता म्हळ्यार ताच्या जिवितांत एक बरवसो कोणाक आसा, त्या ट्रेनिंगांत हांव कोणाक बरवसो आसा तो मात्र सक्सेस जाता. बरवसोच नातल्या मनशाक तूं कितलो वेळ ताका रावय वा ताचे थंय कितेंय करूंक सांग, तो कालेय करूंक पुरो, पूण ताचे थंय तो बरवसो नातल्या मनशाक ताणें रिजल्ट पळोवंक जायना. हाचे वरवीं मनीस कितें कान घेवंक जाय, तो संबंध जोडूंक जाय, तो संबंध जोडच्या बदलाक आपल्याच सेन्स नॉलेजांत आपूण एक हांवें तें केलां म्हज्या सवया प्रमाणें ना जाल्यार त्या नियमा प्रमाणें हांवें केलां, हाचे वरवीं हांव लोकांनी म्हाका पळयलें हांव हें कार्य केलां. हाचे वरवीं लोकांक म्हजें आयडेंटिटी जाली, म्हजें आयडेंटिफिकेशन म्हजें जालें, लोकांनी पळयलें. हाचे वरवीं म्हाका कांय आनी समस्या ना, हांव आयलां हांगा. फाल्यां नेक्स्ट विकांत म्हाका कोणी विचारना, हांव येवनांगी म्हणून कोणी म्हाका विचारिना. आनी हो उद्देश आनी वा कोणी थंय एक मिटींग पॉयंट म्हणून वेता जाल्यार ते खंडीत आमचे थंय ते बदलावन हाडिना. हांवें त्या एका सभेक वेता जाल्यार
हांव त्या देवाचें उतर आयकूंक वेता जाल्यार, हांव त्या रिट्रीटाक वेता जाल्यार, म्हजे थंय हांव बदलावण हाडटां. म्हज्या जिवितांत हांव कितें थंय म्हाका शिकयतात हाचे वयर हांव ते नोट्स करन, हाचे वयर हांव घरा बसून ध्यान करन, हाचे वयर म्हजें पयलेंचें जीवन आसलें बदलूंक म्हाका हेल्प जाता म्हणून कोण चिंतून तें करतात पळय, तांचे थंय तें खंडीत बदलावण येता. त्या खातीर हांगा जेजू सिदा म्हणटा, आपणाक सतमंतल्या जुदेवांक जिजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात म्हणटा. हांव खरो शिस जावंक हांवें पयलें हांवें म्हजो बरवसो हांवें कंप्लीट थंय हांवें कॉन्सन्ट्रेशन दिवंक आसा. हांव ते दाळा मात्र म्हाका म्हज्या जिवितांत बरेपण हांवें हाडटलोच, कित्याक देवाचें उतर खरें आनी क्रियात्मक. पाजिल्ल्या दोन धारीच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसलें, खंडीत जावन हर एकल्याचें जिवीत बदलतात. सबार जाणांचे बदललां आनी हर एक मनीस त्या काळोखांत हांवन उजवाडाक देवाचें उतर कोण खाण घेता आनी ताचे सवें चलता, देवाच्या उतरा सवें आपली जिवीत मांडून हाडटा आनी तो फेथफूल टू माय टिचींग. हांगा फेथफूल म्हळ्यार हांव विश्वासी जावन हांव त्या उतरांत हांव चलतां जाल्यार खंडीत हांव तें बरेपण आपणायता. म्हज्या जिवितांत कितेंय काळोख आसूंक पुरो ना, जावंक पुरो म्हाका समाधान ना, म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना, वा आनी कितें म्हाका म्हज्या जिवितांत समस्या आसात, कितेंय आसा, म्हजे थंय भितर त्यो बंदड आसात, म्हाका कितेंच म्हाका भायर त्या बंदडेंतावन येवंक जायना, वा म्हजे थंय कितें पिडा शिडा आसा, हर एका तावन आमकां भायर येवंक देवाचें उतर आमकां खंडीत आमकां तें आमकां भवाडटा वरवीं. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर भवाडतान बरयल्लें जावन आसा आनी भवाडत म्हळ्यार आमकां तें कंप्लिशन म्हळ्यार तें एक आमकां स्पिरिच्युअल फोर्स दिता, एक बळ दिता, तें आत्मीकपणाचें बळ जावन आसा आनी तें सुपर नॅचरल एक खच्छा वस्तू जावन आसा. त्या खातीर इट्स ए सुपर नॅचरल सबस्टन्स म्हणटात. ते केदाळा हांव खाण घेतां ते खंडीत म्हजे थंय तें कार्य करतात. द एक्शन यू टेक बेस्ड ऑन युअर कन्विक्शन म्हणटा. तुज्या पंचेंद्रियत हांव खाण घेताय जाल्यार तुका तें कन्विक्शन येवंक सादना. केदाळा तूं तें स्वीकार करताय आनी त्या उतरार तुजें ध्यान दवरताय आनी त्या उतरा वयर तुजें ध्यान करन तुजें जिवीत बदलावणेक तूं आयतो जाताय आनी तुजें जिवीत बदलता आनी तुजे थंय तूं तें हर एक देवाचो उजवाड आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. अँड यू विल नो द ट्रूथ. ते दाळा पळय हांगा ताच्या मुखार ते दाळा तें आमी फेथफूल जावन आसता हाचे वरवीं हाच्या उपरांत अँड यू विल नो द ट्रूथ. ते दाळा तुका तें सत तूं जाणा जाताय. त्या खातीर आमचें ध्यान करचें देवाच्या उतरा वयर मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा. हांवें तें उसारचें अधिकारान तें मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा. आनी केदाळ हांव तें ध्यान करतां ताचे थंय हांव ध्यान करतना म्हाका ताचो सत कितें म्हणून म्हाका कळटा. ताच्या भितर आसलें सत कितें म्हळ्यार देवाचें उतरच तें सत जावन आसा आनी सताचो अर्थ म्हज्या जिवितांत म्हाका कळून येता. हाचे वरवीं हांव तें सत जाणा जाल्ले कुडले
मुझे नेक्स्ट स्टेपत म्हज्या जिवितांत फांगसो तो उजवाड. त्या खातीर देवाचें उतर हांव खंयच्या रितीन कान घेता आनी हांव त्या देवाच्या त्या उतराक हांव काल जावन ताचे थंय म्हजें एकपण हांव दाखयतां निरंतर. आनी ते दाळा हांव जाणा जाता तें सतत आसली ती सकत. आनी ती सकत म्हज्या भितर कितें काळोख आसा ती उजवाडांत बदलता ती सकत. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा फेथ इज ए स्पिरिच्युअल फोर्स म्हणटा. तो कोणेय बलात्कारान कान घेवंक जायना. तो कोणेय कितलें कालें केल्यार वैरपंदा केल्यार तो कान घेवंक जायना. बदलाक म्हजो आनी त्या उतरा वयर आमी ध्यान करतना म्हजो आनी देवा मदलो संबंध एक जावन स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आध्यात्मिक आत्मीकपणांत म्हजे थंय येवचें बरेपण म्हज्या जिवितांत तो फांगसो उजवाड खरी एका म्हजे भितर आशिल्ल्या काळोखाक तो दोंडायता. कित्याक एक उजवाड तुजें कितेंय खालेंय तुजें काळोखाचें आसा जाल्यार तुजे भितर म्हळ्यार देवाच्या विरोध कितें तुजे भितर आसा जाल्यार देवाच्या संबंधाक आडखळ अडचतलें कितें आसा जाल्यार तें खंडीत थंय रावना आनी तें भायर येता. हाचे वरवीं म्हजो आनी देवा मदलो संबंध एक जावन हांव त्या संबंधांत वाडोवन देवाचें नितीवंतपण हांव अनुभव करतां. त्या खातीर आमी भावार्थान आमी कार्य केल्यार मात्र आमचे थंय तें नितीवंतपणाचें कार्य जावन म्हजो आनी देवा मदलो संबंध घट जावन हांव एक भिया विने वा म्हज्या काळोखा विने म्हज्या भितर आशिल्ल्या काळोखा विने वा कितेंय म्हजे थंय हांवें पयलें जावन या अशंत करनासलो वा हांव त्या वरवीं म्हजें जिवीत पाड जाल्लें अलें पुरो चिंतप वा म्हाका त्या चिंतपातावन म्हज्या म्हाका उजवाडाक येवंक जायनातल्यो तसल्यो संगती सुमेत त्यो आमचे तावन भायर वेतात. आनी आमचे थंय हांव केदाळा भवार्थान ते मुखार वेतां त्या दाळा म्हजे थंय तो उजवाड पांकल्यान तो संबंध जाणा जावन हांव एक देवा सवें सोलसो एक मनीस जाता. हाचे वरवीं हांव म्हजें एक जीवन बदलल्ल्यान हांवें दुसऱ्यांकय तें जिवीत बदलोवंक हांव एक अवकाश करून दितां. सो त्या खातीर मोगा वरवीं वावुरता तो भावार्थ म्हणटा देवाचें उतर. सो मोग भावार्थ हे एक टोटली कनेक्टिविटी. हे सक्कडी हे स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत तावन आमी तें आपणावन तें आमी अनुभव करचें जावन आसा. सो त्या खातीर म्हजे संबंध हांवें कितें करता ताचे वयर न्हय हांवें कितें आयकोन ताच्या प्रमाणे म्हजें जिवीत बदलता म्हजें चिंता बदलता. त्या दाळा म्हजें कार्य त्या प्रमाणे जाता आनी हाचे वरवीं म्हजें थंय तो उजवाड हांव अनुभव करूंक जाता. त्या दाळा म्हजें थंय ट्रूथ विल सेट यू फ्री. त्या दाळा मात्र तें कंटिन्यू प्रोसेस जाल्ल्यान आमचे थंय तें आमकां उजवाडाक व्हरता आनी आमकां तें उजवाडांत कितेंच काळोखाची कामां करूंक आमकां मुखार आस्पाद दिना. कित्याक आमचो संबंध देवा थंय तो मोगान बदलला जाल्ल्यान तो मोग आशिल्ल्या निमती हांव कितेंच वायट करूंक शकना. केदाळा म्हाका वायट करूंक चिंतना येताच जाल्यार त्या वेळार म्हाका उडास येता ना म्हजो संबंध देवा थंय बरो आसा आनी देवा थंय देवान म्हाका तसो भुरगो करून स्विकार केला. ताच्या पुताच्या रक्ता वरवीं म्हाका ताणें ताची सडवण दिल्या. हाचे वरवीं म्हाका एक ताणें पवित्रपणाचो जागो दिला. हे म्हज्या मतीक येतना हांव खंडीत त्या
कितेंय म्हाका त्यो म्हज्या मतीक चिंतना येताच जावं पुरो, पूण त्या चिंतना वयर जैत व्हरूंक म्हाका जाता. तें केदाळ जाता म्हळ्यार हो संबंध म्हजो घट जाल्यार मात्र. त्या खातीर आमी आमचें जिवीत बदलोवचें आमच्या हातांत आसा, आनी हांव कितलो वेळ हातूंत करसितां हाचे वरवीं मात्र म्हजें जिवीत बदलता सोड न्हू. हांव इल्लेशा वेळाक खाली हांव टायमिंगली करतां, म्हळ्यार म्हजो मागनाचो वेळ इतलोच वा म्हजो हो वेळ मात्र हांव ते सिस्टम हांव करतां जाल्यार म्हजे थंय ते हांव एक त्या संवसाराच्या टायमली सिस्टमा फाटल्यान वेतां, आनी त्या प्रमाणे म्हजें चिंतप आसल्यान ते म्हाका प्रॅक्टिसाक घालूंक जायना. ते देवाचो संबंध हांवें म्हज्या जिवितांत तो प्रॅक्टिसाक घालूंक जायना. सो त्या खातीर हांगा जेजू क्लियरली सांगता, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलचे जाल्यार म्हजे तुमी खरे शिस तुमी जातल्यात, 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दिता म्हणटा. त्या खातीर आमचो देव केदाळय एक आमकां कृपेचो देव, आमकां एक बक्षणाचो देव, आमच्या जिवितांत उजवाड फांकोवचो देव. त्या खातीर तो म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना प्रमाणे न्हय म्हणटा. आयजाया 55:8-9 घालया आमी, आमकां थंय देवाचें उतर आमकां सांगता. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा, तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात, आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. प्रेज गॉड. खाले म्हणटा हांगा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हयच म्हणटा. हांव कालें चिंततां, हांव कितें चिंततां म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांक कितें दिसता वा म्हाका हांव कितें भोगतां त्या प्रमाणे म्हजें चिंतप आसा. पूण देवाचें चिंतप हांव कितें भोगतां, हांव कितें अनुभव करतां ताचे वयर न्हय, बदलाक ताचे वयर न्हय कितल्यागी मुनसायेक देवाच्या परमानेंस म्हळ्यार ते हर एक तुका तुज्या जिवनांत देवाचोच. आतां आशिर्वाद म्हळ्यार कितें? आशिर्वाद म्हळ्यार कितें? देवा सारक्याचो फलितांश म्हणटात आशिर्वाद. सो तसल्यांत अनुभव करचे तसलें आमकां देवान ताचे योजनांत दवरलां. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. आतां तो मुखार सांगता जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा, वैगी मळब कितलें पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ताचें चिंतप आमी चिंतचे आमच्या चिंतनाक येना तितलें ताचें चिंतप, देवाचें चिंतप तशें आसा. आतां पळया, आमचे मनशाक बुदवंताय दिल्या, सकट दिल्या, मनीस शिकता, मनीस व्हडले व्हडले सायंटिस्ट जाता, डॉक्टर जाता, सकट जाता, वैगी पुरो करता. पूण तो खंयचे मनी नवें प्रोड्यूस करता की वैगी देवान कितें करून दवरलां तातूंत तो शिकून मुखार येता. हॅलो, प्रेज गॉड. आसात गी देवान कालें आतां देवान हर एक रचून दवरलां वैगी, मनशाक रचलां विचित्र तरान वैगी. ताच्यात कशें ताचे बरीच आमकां रचलां जाल्यार. आनी मनशाक एक कूड दिल्या, ती वर्थी कूड ती आमच्या संवसारांत जियोवचे खातीर. आतां ह्या कुडी विशयी आतां सबार डॉक्टर आसात, तांणी कालें त्या कुडीन देवान केल्ले ते
तांतू स्टडी करनासात की वैगी नव्यांत कर्न स्टडी करनासात देवान केल्ले स्टडी करनासात त्या खातीर देवाचें चिंताप कितलें वयर आसा म्हणून पळया आनी की लोकांक देवान कितें कर्न दवरलां तें सोदून काडूंक पुरत्या रितीन जायना. सो त्या खातीर आमी केदाळ आमचो संबंध देवा थंय बरो आसता तेदाळ आमकां कितें देवाच्यो वाटो आसात त्यो वाटो आमकां एक एक उक्ती करता. कित्याक आमच्या रिलेशनशिपा वयर त्या खातीर हांगा म्हणटा जितले मळाब प्रत्वेतावन वयर आसा तितलो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर म्हणटा. पळया तरी कितले देवाचें योजन कशें आसा. पूण मनीस कालें म्हणटा हांवें केलें, हांवें सोदून काडलें. तुवें सोदून काडलें कांय ना, तुवें इल्लेशें कितें कितें जानवाई इल्ली आपणा आयली. देवाची जानवाई खंय आसा, देवाचें चिंतप खंय आसा, आमी तें नियाळूंक सुमेत जायना. पूण कोण ताच्या संबंदांत आसा ताका देवाची जानवाई ताका हेल्प करता तें देवाच्या संबंदांत वाडोवंक आनी देवाच्या जानवाय वयर आपणावंक. त्या खातीर आमी लास्ट फ्रायडे येत देवाच्या विजडमा वयर आमी आयकलां. त्या दिसी तेंच टिचींग गेलां. सो त्या खातीर आमी देवाचे सकत कितें म्हणून आमी समजायचें जाल्यार देवाच्या उतरांक येचें आनी देवाच्या उतरांत आमी ओबे जाल्यार देवाचें उतर आमी कान घेवन कंटिन्यू आसा जाल्यार मात्र आमकां ताची ती देवाची जानवाई म्हाका म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक ही देवाची मांडावळूच आसा. देवाच्या जानवाये प्रमाणे संवसारांत चलोवंक. त्या खातीर रोमन्स 12:2 म्हणटा संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हणटा. तुमी म्हज्या सांगाता रावा, तुमकां वाट दाखयता, कितें जावंक आसा, कितें करूंक आसा. तुमचे वयर म्हजी योजना मस्त वयर आसात म्हणून आमकां देवाचें उतर हांगा आमकां सांगता. सो त्या खातीर पूण आमी कालें जाल्यार म्हळ्यार आमचेंच आमी कर्न मुखार वेता आनी त्या दाळा आमचेंच आमी करूंक गेल्ले त्या दाळा देवाक इनवॉल्व जावंक जायना. देवाक आमी ताचें काम करूंक सोडिना. आतां पळोवंक गेल्यार जेजू आनी शीस त्या बोटीर आशिल्ले आनी जेजू न्हिदून आशिल्लो आनी त्या दाळा वादळ आयिल्ले त्या दाळा जेजून शिसांनी शीस भियेले. ताचे उपरांत जेजूक उठयलें तांणी आनी जेजून तें वादळ रावयलें. वादळ कशें रावयलें? उतरांत रावयलें. पूण वादळ रावयलें की पयलें वाऱ्याक जेजून कमांड केलें? रावयलें. तेंत आमी कालें करता. आमी कितें दोळ्यांक दिसता ताका सोल्युशन आमी फायंड आवट करूंक घेता. त्या खातीर आमचें आनी देवाचें चिंतप दोन डिफरंट जाल्ल्यान देवाची महिमा आमी आमच्या जिवितांत पळोवंक जायना. म्हजें आनी देवाचें चिंतप एक जाल्लें त्या दाळा मात्र हांव देवाची महिमा म्हजे थंय हांव पळोवंक सोदतां. त्या खातीर आमी चिंतचें नाका हांव म्हजें काम हांव करतां, देवाचें काम देव करता, तशें न्हय. देवाक संवसारांत कितेंय करचें जाल्यार जेजू कसो संवसारांत येवन ताणें केलें तशेंच आमी हर एकल्यांनी देवाचे महिमा ह्या संवसारांत मनशां थंय आनी संवसारांत ती प्रत्यक्ष जायची जाल्यार आमी देवाच्या मांडावळी प्रमाणे आमी ताच्या संबंदांत आसा जाल्यार मात्र ती महिमा ह्या संवसारांत जाता. त्या खातीर आमी देव आशेता पूण हांव
रडिया सांगी आता मरियेक त्या वेळार बडव्यान सांगलें तूं एक भुरग्याक प्रसूत जातली, तूं गर्भेस्त जातली. त्या वेळार मरियेचें रिएक्शन घालें हें कशें जावचें अशें पैगी त्या वेळा बडव्यान ताका सांगलें तूं पवित्र आत्म्याद्वारे तूं गर्भेस्त जाताय, हाचे वरवीं तुका हाचे वरवीं तूं एक भुरग्याक प्रसूत जातली हें पुरा. त्या वेळा तें एक्सप्लेनेशन आयलें त्या वेळा ती सत मानली वैगी पूण खंयचें असाध्य आसलें ती सत मानली. तशेंच देवाच्या उतरांत आमी चिंताव तें असाध्य म्हणून पूण देवाच्या सत्तेंत हांव केदाळा तें स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आत्मीक वाठारांत हांव प्रवेश जाता. देवाच्या उतरा वरवीं मात्र हांव आत्मीक वाठारांत प्रवेश जावंक शकता आनी देवाच्या संगतपण नासतना हांव त्या आत्मीकपणांत हांव प्रवेश जावंक शकना. त्या खातीर भावार्थ म्हळ्यार आमकां एक्झॅक्टली ते एक स्पिरिच्युअल फोर्स तो एक आत्मो वैगी भावार्थ म्हळ्यार आमकां आत्मो. सो त्या खातीर हांव कितले हांव देवाच्या संगतपणांत ताच्या उतरांत हांव वेळ करसिता त्या दाळा म्हजे थंय हांव तें अनुभव करूंक शकता. नाजाल्यार हांव चिंता देवाचें उतर हांव वाचता त्या खातीर थोडे वडोल सांगले प्रमाणे रेतेरेक येतात आनी जावंक पुरो ते बायबल वाचतात, मस्तुबोटीन हांगा बायबल मस्तुबोटी वाचला पूण तांचें जिवीत कित्याक बदलना, तांचें चिंता पुत्त बदलना. कित्याक म्हळ्यार तांणी तांच्या समजणे खातीर थोड्यांनी मस्त जाणांनी चिंचे आसा हांव म्हाका ही देवाच्या उतराची समजणी जायची. हांव समजणे खातीर न्हय हांवें तें रिलेशनशीप बिल्डअप करूंक, हांव देवा थंय एक जावंक, देवाचो मोग अनुभव करूंक, देवाच्या संगतपण अनुभव करूंक हें केदाळा म्हज्या तें चिंताप आसा त्या दाळा मात्र हातूं हांव वेळ करसूंक जाता. कित्याक आमकां जोशुआ 1:8 काय म्हणटा जोशुआ 1:8 काडी आमी प्रेज गॉड थँक यू जीसस. धर्मशास्त्राची गोष्ट सदांच जे म्हणतात धर्मशास्त्राचें हे पुस्तक सदां तुज्या वंटाचेर दवर तातूंत बरयलां तुवें सत्रान पाळचे खातीर दीस आनी रात तुजें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुपळ जातलोय आनी तुका जैत लागतलें. प्रेज गॉड. कशें जैत लागता? सदांच आमच्या वंटाचेर दवरीचे सदांच आमच्या वंटाचेर दवर. वंटाचेर दवरचें म्हळ्यार एक्चुअली आमी मेडिटेट करचें म्हळ्यार आतां इंग्लिशांत एक ट्रान्सलेट सांगता स्टडी दीस बुक ऑफ इन्स्ट्रक्शन कंटिन्युअली. कित्याक हें जोशुआक देवान दिल्लें जावन आसा. वैगी जोशुआ भियेलो हांवें कशें मुखार व्हरचें ह्या परिचय करता म्हाका हांव तितलो एबल मनीस न्हय आनी आतां पैजे ना भियेलो वैगी. त्या वेळार तूं कांय भियेनाका हांव तुज्या सांगता आसा म्हणटा. हांव कितें सांगता त्या प्रमाणे तूं चल म्हणटा, स्टडी कर म्हणटा, मुखार वच तूं चिंताप हाचे वयर तुजें चिंताप आसो न्ही म्हणटा. मेडिटेट ऑन इट डे एंड नायट म्हणटा. तूं केदाळा तूं दीस आनी रात तूं ध्यान करताय त्या वेळा देवाक तूं ध्यान करताय आनी देव तुज्या सांगता वावुरता, देव तुज्या सांगता आसता आनी देव तुजे थंय कितें जावंक आसा तें हर एक प्रॉमिस. आतां पळया देव तुका सांगता अशें अशें जोशुआक तुका हांव ही जबाबदारी दितां. जोशुआ म्हणटा हांवें कशें करचें हें पूण त्या वेळा देव म्हणटा तूं निरंतर तुका इन्स्ट्रक्शन दिल्ल्या प्रमाणे चल. त्या खातीर आमकां देवाचें उतर हांव केदाळा निरंतर आसता त्या वेळा मात्र म्हाका म्हजे थंय देवाचे ते संबंद हांव अनुभव करता आनी त्या वेळार म्हाका तो मेटा प्रमाणे तो म्हाका ताचे वाटेन चलयता. कित्याक
त्या दाळा हर एका संतीक पवित्र आत्मो म्हजे भितर तावणू तो म्हाका कन्विक्ट करता. सो म्हाका कन्विक्शन येनासतना हांवें म्हजे तावण तो म्हज्या हांव पंचेंद्रिया प्रमाणे हांव चिंतून करता जाल्यार ते देवाच्या मांडावळी प्रमाणे आसा. त्या खातीर हांगा देव क्लियर सांगता ताका, स्टडी दिस बुक ऑफ इन्स्ट्रक्शन कंटिन्युअली, मेडिटेट ऑन इट डे अँड नाईट म्हणटा, दीस आनी रात तूं ताचे वयर ध्यान कर म्हणटा. सो यू विल बी शुअर. हांगा पळया, त्या काळात यू विल बी शुअर म्हळ्यार तुका ते खंडीतपण भोगता. शुअर म्हळ्यार खंडीत म्हणून तुका कॉन्फिडन्स येता. कॉन्फिडन्स तुझ्या पंचेंद्रिया प्रमाणे न्हय, बगार देवाच्या समजण्याप्रमाणे, देवाची जाणवायेचे तुका कॉन्फिडन्स येता. सो हाचे वरवीं तुका कितेंच कांय तुका कश्ट येना म्हणटा. म्हळ्यार मेडिटेट ऑन डे अँड नाईट अँड यू विल बी शुअर टू ओबे एवरीथिंग रिटन इन इट. हाचे वरवीं कितें तूं बरयलां तें तुका करूंक सुलाभ जाता. ते दाडा देव तुजे संगत वावुरता. हें देव आमकां सांगूंक आशेता हर एकल्याक. त्या खातीर आमी देवाचें उतर आमचे थंय काम करिना म्हणल्या एक हाका आमी वेचे न्हय. खंडीत देवाचें उतर काम करता, पूण हांव त्या देवाच्या उतरांत कितलें ध्यान करता आनी तो संबंध वाडयता. जावं बरो, हांवें वडोल सांगलें बरी, आमी टिचींग आयकता, आमी नोट्स करता, पूण आमी तो नोट्स हाडून आमी देवाचें उतर वाचतना आमी तें फॉलो करता न्ही. पयलीं आमी त्या नोट्सा वयर ते आमी चिंता पाटयता न्ही देवाचें उतर वाचतना ना. बगर आमी देवाचें उतर आमी एका सवया प्रमाणे वाचता, हाचे वरवीं म्हाका देवाचें रिलेशनशीप मेळना. वा हांवें डेली वासिचें म्हणल्या कारणा खातीर हांव वाचतां. तांतू म्हजो संबंध नातले वरवीं हांव तांतू कितेंच बरेंपण आपणावंक शकना. त्या खातीर आतां कितल्या वर्सांत हांव लोक वाचता. आतां हर एकल्यांक तें देवाचें उतर वाचलें ताचें एक वर्ड वा एक सेंटेन्स वा एक स्क्रिप्चर म्हणी तें तांच्या जिवितांत काम केलां, काम करता. कितें करिना म्हळ्यार ते संबंध नातले वरवीं ते आमचे थंय काम करूंक शकना. आनी आमी म्हणटा हांव इतले पोटी म्हणटा, हांव तितले पोटी म्हणटा. त्या खातीर पयलें हांवें देवाचें विजडम कशें सल्मावरायाक कशें मागणें करतना हातूं स्वप्नांत ताका देव दिश्टी पडटना ताणें कालें मागलें. ताणें मागलें देवाचें विजडम मागलें. म्हाका जाणवाय दी तुज्या परजेक, म्हजी परजा न्हय. हांव जावं पुरो आतां नेक्स्ट राय स्थानार बसचो, पूण म्हाका तुज्या मनशांक मुखार व्हरूंक ती तुजी जाणवाय दी. तुज्या प्रमाणे हांव ह्या परजेक चलयतां. तो विधेय जालो. तो विधेय जाल्ल्याक ताका ताणें खाली तितलेंच जाणवाय मात्र दिवना, ताचे वरवीं वर्ती ग्रेस्तकाय दिली आनी कितें ताणें विसारूं ना म्हळ्यार ग्रेस्तकाय ताणें विसारूं ना ती ताका दिली आनी ताका ती लांब आवकी ताका देवान बसयली. त्या खातीर देव आमकां हांव रिलेशनशीप सोदतां जाल्यार खंडीत तो म्हाका कितें दिवंक आसा, म्हज्या कोर्टांत कितें तो दिता, दिवंक ताणें प्लॅन येवजन केलां, तें खंडीत म्हाका तो प्रोवायड करता. सो त्या खातीर म्हजे संबंध हांवें पयलें हांवें तो समाकर्ण काण गेल्या शिवाय हांव खंडीत तें म्हाका अनुभव करूंक जायना. पयलें हांवें संबंध तो करेक्ट करचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 2 Peter 1:20-21 काढ. 2 Peter 1:20. Praise God. Thank you, Jesus.
आता वो पवित्र पुस्तक कोणे बरयल्लो? पवित्र अपोस्तलांनी. अपोस्तलांनी. पवित्र आत्म्यानी वा अपोस्तलांनी? पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा. प्रेरणा काल बरयल्लो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, एक स्क्रिप्चर वाचा. हे तुम्ही जाणा जायचंय, पवित्र पुस्तकाचो खंयचोय प्रवाद मनशान खासगी अर्थान सांगचो न्हय. कित्याक खंयचोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उचारलेले न्हय. बघा, पवित्र आत्म्यान प्रेरित केल्ले प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयल्लो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हांगा आमकां काले म्हणटा देवाचें उतर वस सकयल पळय, हे तुम्ही पहिले जाणा जायचंय, पवित्र पुस्तकाचो खंयचोय प्रवाद मनशान, एक्चुअली इंग्लिशान ते दुसरें आसा. (2021). Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Above all, you must realize that no prophecy in scripture ever came from the prophet's own understanding. त्या खातीर हांगा म्हणटा, खंयचेय देवाचें उतर मनशाच्या जाणवाया प्रमाणे आयिल्लें न्हय म्हणटा. त्या खातीर फ्रॉम ह्युमन इनिशिएटिव्ह, मनशाच्या इनिशिएटिव्ह म्हळ्यार कालें एक कितें म्हळ्यार आतां एक कार्य करच्या पयलें कालें आसता, समजोनी. इनिशिएटिव्ह म्हळ्यार समजोनी जाता. वय, मनशाच्या समजोनी प्रमाणे आयिल्लें न्हय. नो दोज प्रॉफिट्स वेर मूव्ड बाय द होली स्पिरीट म्हणटा. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तें बरयल्लें जावन आसा, आनी ताची जाणवाई बरोवंक ती पवित्र आत्म्या वरवीं आयिल्ल्यान हे आनी एक कडेन आमकां म्हणटा, वो देवाचो स्वास जावनी आसा म्हणून. देवाचें उतर म्हळ्यार त्या खातीर आमी देवाचें उतर आमी वाचतना देवच आमचे कडेन उलयता, आनी देवच आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक खरान म्हणून हांव केदाळा त्या भरवशान हांव वाचता जाल्यार खंडीत म्हजे सवें तो पवित्र आत्मो काम करता, वावुरता, आनी हाचे वरवीं म्हजें जिवीत बदलावण जाता. त्या खातीर हांवें केदाळे देवाचें उतर खाण घेतना तें पवित्र आत्म्याच्या मजतीन मात्र हांवें तें समजूंक शकता सोडून ना जाल्यार हांव खंडीत समजूंक शकना. त्या खातीर मस्तू जण येता खातीर 2 पटी 3 पटी वाचतात, ताची समजोनी येना. त्या खातीर सबार जण म्हणटात, तुमकां कशें तें देवाचें उतर तशें तुमी शिकल्यात त्या विशयांत म्हणून आमकां थोडे पटी सवालां येतात. आमी शिकोवना, आमी थियोलॉजी करूना, पूण आमकां पवित्र आत्म्याच्या मजते वरवीं आमी केदाळा हें आमी वाचता. आमच्या पंचेंद्रिया प्रमाणे आमी वाचूंक वचना, आमी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमी वाचता. तेदाळा आमकां ताचें उगडापण आमकां मेळटा, आनी आमी अशें हाचे देवाच्या उतरा वयर आमी ती समजोनी वांटून काण घेता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाकी काही सांगूंक आसा? क्वेश्चन आसात कोणाकी? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस.
कोणाची काही टेस्टमनी असा कोणी उलयना प्रेज गॉड प्रेस गॉड ब्रदर. प्रेज गॉड सिस्टर टेस्टमनी हांवें तुमी सांगले न्ही बोवाडतीने अनबोवाडती हांक उतार दिताना बेगीन काण घेतात ब्रदर. हांवें एक 6 म्हयन्या पयले एका टिचरीक तुमचो ताळ हिंदवांची ती वॉइस ब्रेक एका जाते मसो आसा तुमचो वॉइस ब्रेक जाता गे. वय वय हा. आता समज सकड देवाकडे वचोन आनी पुरो ती आयल्या आनी म्हणाली ती देवान म्हाका अन्याय केलो म्हाका हांवें सगळ्यांक बरें केलें म्हाका देवान अन्याय केलो म्हणून मागीर तिका देवाचो मोग सांगलो. मागीर देव म्हळ्यार कोण जेजू म्हळ्यार कोण म्हणपाक सांगलें. मागीर तिका थँक्यू जिजस पासवर्ड दिलो हांवें. मागीर तिका देवाचे उतार परत धाडलें समजयलें. मागीर ती त्या दिसताना देवाचे उतार आयकोन थँक्यू जिजस रिपीट करनात आसली. ती आतां प्रेग्नंट जाल्या 5 म्हयने जाल्यात तिका. मागीर प्रेज गॉड तशें मस्त जाणां म्हाका मेळटात सरता म्हाका अनबोडती लोकूच मेळटा. आजी एक 2 जाणांक भुरग्यांक दिलें व्हड भुरगीं तांकांय देवाचे उतार दिलें. जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण सांगलें. मागीर एका पिडेसीक भेट करून आयलीं. तशें मेळटात म्हाका मस्त जाणां मस्त म्हाका कॉल करून सांगतात ब्रदर अशें अशें तुमी सांगिल्लें देवाचे उतार हांव रिपीट करनात आसां. तशें जाल्ल्यान म्हज्या जिवनांत मस्त बदलाव जाल्या म्हणून साक्ष दितात ब्रदर. प्रेज गॉड थँक्यू जीसस प्रेज गॉड. प्रेज गॉड देवाचे काम मुखारून वरा तुम्ही पंडित. प्रेज गॉड. आणि कोणाक प्रेज गॉड कोणी ना जाल्यार आमी एंड प्रेयर करून एंड करया. मंगळा बापा अर्घां तुका दिता बापा. बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां ह्या वेळार आमकां तुजे थंय कसो तो संबंध आमी जोडचो तुज्या उतरार आमी कशें थीर रावचें आनी हाचे वरवीं आमी तुज्या संबंधांत वाडोवन तुजें कितें तुजी महिमा आसली ती आमचे थंय ती प्रकटीत जावंक आमी तूं आमचे सवें वावुरताय म्हणून तुवें आमकां सांगून दिलें. तुजो पवित्र आत्मो आमकां सदांच तुज्या आत्मीकपणांत वाडोवंक तूं आमकां मजत करन आसा. जेजून आमकां ताच्या उतरां मार्फत आमकां पवित्र केल्यांत बापा. त्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जॉईन जाल्ल्यान.